नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयान आपले आड खूब शिजले, निमणे काब्रालान उगडले तोंड, आनीकूय गप्पेस्फोट। सरकारी नोकऱ्यो लेगीत ओबीसींच्या हातांतल्यान निसटपाची शक्यताय, आदलो उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकाराचो दावो। बाबू गांवकारान देशा खातीर जिखले भांगरा पदक, नेपाळान जाल्ले सर्तीत सिनियर गटांत मेळयली पयली सुवात। महामार्ग रुंदीकरणा आड निमणे बोमा पंचायतीन घेतलो थाराव, केंद्र आनी गोंयचे पीडब्ल्यूडीक बरयतले पत्र, ग्रामसभेत 2 गटांत वाद। सावली धरणाच्या कॅनलाच्या बमरूमड्डी उदका कॅनलाची दुरुस्ती, मात दुरुस्तीच्या कामात रेवे बदला मातयेचो वापर। आनी लोलये फिल्म सिटी ग्रामस्थांचो विरोध, आयतारा ग्रामसभेत लोकांनी उक्तायलो विरोध, फिल्म सिटींचेर खासा ग्रामसभा आपोवपाचो जालो निर्णय। आता खबरो विस्तारान। निमणे आदलो मंत्री आनी आमदार निलेश काब्रालान आपले तोंड उगडले। आपले कार्यकर्त्यांचे बैठकीत उलयतना निलेश काब्रालान गोपेटस्फोट करतना हेर कांय गजाली सांगल्या। पळोवया निलेश काब्राल कितें उलयला तो। मेरेन निलेश काब्राल फकत एकूच गजाल सांगतालो की केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक सॅक्रिफायस करपाक सांगले आनी आपूण राजिनामो दिलो। मात पयलेच फावट काब्रालान जाहीर मान्य केले की आपल्या आड गोंयच्यान खूब कितें कटकारस्थान जाल्ले। तेणी म्हाका सांगलें म्हणजे हांगा खूब शिजलेलें आसलें, हांव डायरेक्ट उलयतां आनी हितून भितर म्हाका सांगप की तुवें रिजायन दिवपाक जाय, म्हणजे खंय तरी चर्चा खूब जाली वयर। हांव प्रायम मिनिस्टराक मेळपाकूय प्रयत्न केलो, पूण इलेक्शन जाल्या कारणान दुसरो दीस वर्ल्ड कप मॅच आशिल्ली फायनल, तो गुजराताक वचपाक आशिल्लो, सो म्हाजी भेट जावंक ना। पूण हांवें जे सेंट्रल लिडरशिपाक मेळ्ळे, सगळ्यांक मेळ्ळे आनी तेन्ना हो विचार तेणी जेन्ना सांगले, हांवें डिसायड केलें की तेणी जो विचार म्हजे बद्दल हाडला, हांव तुका म्हजे खातीर कितें हाडला, जो मी विचार हाडूं म्हज्या मनात कितें आसा, हांवें परतून जर कार्यकर्त्याक विचार हांव रिजायन जावचो, कोण तरी तुमी रिजायन जा म्हणटले, आमी वयता म्हणून नेटान वयता म्हणटले, विचारता म्हणटले तुका कशें रिजायन। आनी 4 ते 5 मंत्र्यांक सॅक्रिफायस करपाक लायता अशें BL संतोशान आपल्याक सांगिल्ल्याचे काब्रालान म्हटलां। फोन येयलो सादारण आज तारीख 25 आनी 7 दीस काडल्या म्हणून 21 आनी अशें करून 13-14 तारखेच्यान म्हाका दिल्लीच्यान फोन येयलो। BL संतोष जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचो, आनी म्हाका म्हणपाक लागलो की म्हाका खबर जालो नॅशनल गेम तेन्ना जाल्ल्यो काबार। म्हाका म्हणपाक लागलो कशें चल्लें, आमी बरें चल्लें, बरें जालें, सगळें वेवस्थीत जालें, आनी अशें करून उलोवपाक लागलो। म्हाका म्हणपाक लागलो की आमी एक कमिटमेंट केल्लो आहा, एक कमिटमेंट केल्लो आसा की 8 जाणांक जेन्ना भितर घेतले, दिगंबर कामत म्हणपाक लागलो की 8 जाणांक घेवन येवपाचो आसलो, पूण ते कडेन जावूं ना आनी 8 जाण जायना म्हणून आमकां मदीं पडपाक पडलें। आनी एक कमिटमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे म्हणजे सेंट्रल भारतीय जनता पार्टीचे लिडरांनी एक कमिटमेंट केलें, आमी बरें जालें कितें म्हणपाक लागलो ताका एक लिस्टी दिवपाक जाय, आनी तेज्या खातीर हांवें तुका फोन केलो म्हणपाक लागलो की तुका सॅक्रिफायस करूंक पडटलो। हांवें म्हणलें म्हाका कित्याक सॅक्रिफायस करूंक पडटलो, हांवें विचारलें सरळ। तेन्ना म्हणपाक लागलो की तुकाच न्ही, आमी अशें 4-5 जाण मंत्र्याक आनीक सांगल्या म्हणपाक लागलो की सॅक्रिफायस करूंक पडटलें। हांव बरें म्हटलें, सॅक्रिफायस जर म्हाका तुका करपाक जाय, म्हाका येवन तुका भेट दिवपाक जाय, म्हजें कितें मनान तुका सांगपाक जाय, आनी मागीर जे डिसिजन घेवपाचें आसा म्हणल्यार फुडें मागीर कितें आसा तें मागीर घेवया। एकंदर पळयत जाल्यार जो काब्राल पयलीं केंद्रीय फुडाऱ्यांनी विनवणी केली म्हणून मंत्रीपदाचो राजिनामो दिल्ल्याचें सांगतालो, तो आतां ल्हव आपलें तोंड उगडपाक लागला। ताच्या आड गोंयच्या भाजपा फुडाऱ्यांनी बरेच शिजयल्ले हे ताणें जाहीर मान्य केला, हे कांय उणें ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। देशात सरकारी खात्यांचे रूपांतरण जशें महामंडळांत जालां तशें गोंयांतूय जावं येता। महामंडळांत ओबीसीं खातीर आरक्षण ना, देखून ल्हव सरकारी नोकऱ्यो लेगीत ओबीसींच्या हातांतल्यान निसटपाक शकतात, असो दावो आदलो उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकारान केला। गोंय ओबीसी महासंघान परवरे घटना दीस मनयलो। मुखेल सोयरे ह्या नात्यान नार्वेकारान ओबीसी आरक्षणाचेर विचार मांडले।
सरकार ओबीसी खातीर आरक्षण दितलो ही आस्त आमी सोडून दिवपाक जाय आनी ओबीसी संघटनेन आपली चळवळ मजबूत करपाक जाय. राजकीय आनी हेर आरक्षण हक्क मेळयतलो जाल्यार बिहारावरी गोंयांतूय जातीय जनगणना करपाची गरज आसा अशें नार्वेकारान सांगलें. त्यामुळे जो देश आज चल्ला तो देशान जे गव्हर्मेंटाचे जे वेल्थ आसा ते हळू थोड्या लोकांच्या हातीन वचपाक लागला आनी त्यामुळे रिजर्वेशन येतले किंवा ना हो एक डाउटफूल प्रोसिजर आहा. महाराष्ट्रान मदीं एक चळवळ जाली मराठा तशें पळयत जाल्यार बारीक पळयलें जाल्यार मराठा समाजान सदांच ते राज्य केलां पूण तेवूय आयज भियेतात की ज्या तरेन त्या जेन्ना ते राज्यकर्ते आसतात तेतूंत भितर थोडे अशे लोक असतात दुसऱ्या समाजाचे ते चित्र बदलतात तेंचे कडेन जशे जशे त्यो पोर्टफोलियो गेले ते आपले पॉलिसी ते घालतात आणि त्यामुळे ते ओबीसी रिजर्वेशन SC रिजर्वेशन ST रिजर्वेशन कुशीक चालले. गव्हर्मेंट खूब तरेन विचार करता की हो कशें रिजर्वेशन कावर करप आनी तेज्या खातीर अत्यंत म्हत्वाची ती जनगणना जी आसा जी बिहारान जाल्या ती सबंद हिंदुस्थानान जावंक जाय आनी ती सरकार करपाक फाटीं रावता कारण ओबीसी समाज हो प्रचंड प्रमाणान वाडला. सरकार खऱ्यांनीच ओबीसी खातीर वावुरता काय असो प्रश्न नार्वेकाराक केलो. ताणें प्रमोद सावंताचेर फार पेटयले आनी खासदार श्रीपाद नायकाची तोखणाय केली. प्रमोद सावंत हो बहुजन समाजातलो मुख्यमंत्री तरी लेगीत ताचें कांयच चलना. श्रीपाद भाऊन बहुजनां खातीर कितें कार्य केलां अशें म्हाका दिसना पूण तो मनीस बरो म्हणून बहुजन समाजातले लोक ताका मानतात अशें नार्वेकार म्हणटा. एकदा मनीस त्या उच्च पदाचेर पावलो की तो विसरता की तेजो तो सगळे सायडीक आसता ते बहुजन सोडून दुसरे लोक असतात त्यामुळे तो हळूहळू तसो विचार करूंक लागता. ही परिस्थिती आहे. गोंयचो मुख्यमंत्री आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री तो कित्याक दितलो ओबीसी रिजर्वेशन ना सपोर्ट म्हणटा तुका ओबीसीचे रिजर्वेशन ओबीसीच्या लोकांनी घेवंक जाय झगडून तो काय मेळना हांगा. चळवळ केल्या शिवाय मोर्चा काडल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. ही चळवळ जाल्यारूच ते मेळटा. तूं फाल्यां 5,000 मोर्चा काड ओबीसी खंयचें सरकार ना म्हणटलें सांग. श्रीपाद भाऊन बहुजनां खातीर कितें काम केलां म्हाका तरी खबर ना पण मनीस अत्यंत बरो कोणाक कांय दुखयना शांतीपूर्ण आपले मार्गस्थ करीता पूण ते समाजाक दिसता की एक बरो मनीस आमच्या भितर आसा. नाल्यार ती शिंगां आसलेली जर गाय येत जाल्यार ते आसा तेवूय कॉलेप्स जातले. त्यामुळे श्रीपाद भाऊ चलतलो ताका उडोवपाक खूब प्रयत्न करतलो पूण मनीस एकदम बरो. गोमंतक टीव्ही खातीर पर्वरेच्यान समीप नार्वेकार. राष्ट्रीय खेळां सर्तीत भांगराळी कामगिरी केल्ल्या बाबू गांवकारान आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार चल्ल्या मॉडर्न पेंटाथलॉन सर्तीत देशा खातीर भांगरा पदक जिखला. नेपाळान जाल्ल्या UIPAM ग्लोबल लेझर रन सिटी टूर सर्तीत ताणें ही कामगिरी केल्या. 8 मिनटां 35 सेकंदात ताणें सिनियर गटांत पयली सुवात मेळयली. आयतारा बोमा पंचायतीची ग्रामसभा हायवे रुंदीकरणाच्या विशयावेल्यान परत तापली. ग्रामसभेत 2 गटां मदीं वादूय जालो. निमणे सरपंच दामू नायकान हायवे रुंदीकरणा आड पंचायतीचो थाराव संमत केलो. पंचायत केंद्र सरकार आनी PWD खात्याकूय हे विशीं पत्र बरयतले. मुख्यमंत्र्यांकूय मेळटले. बोमाच्या नागजर वाठारांतल्या घरांक हात लावचे नात. PWD खात्यान जारी केल्ल्या राजपत्रांत नमूद जाला अशें सरपंचान सुरवेक सांगले. हाचेर थळाव्यांनी बोवाळ घातलो. हे सगळे केंद्र सरकाराच्या हातांत आसा, PWDच्या न्हय. सरकार बॉम्बकारांक फटयता आनी पंचायतीक हाची जाणीव ना असो आरोप थळाव्यांनी केलो. उपरांत ह्या वादावेल्यान सरपंचाचे समर्थक आनी विरोधकां मदीं पेटले लेगीत. पळयात.
निमणे सरपंच दामू नायकान हायवे रुंदीकरणा आड पंचायतीचो थाराव संमत केलो. पंचायत केंद्र सरकार आनी PWD खात्याकूय हे विशीं पत्र बरयतले, मुख्यमंत्र्याकूय मेळटले अशें सरपंचान थळाव्यांक उतर दिले आनी बोवाळ शांत जालो. आम्ही हांगा दवरून काय फायदो ना. एक मिनिट, नॅशनल हायवे आम्ही रेग्युलेशन घेतला. एक धाडपाचे सेंटराक, एक धाडपाचे PWD आणि सीएमाकडे वचपाचे हे डिसिजन. आम्ही आमचो प्रश्न जो मांडला पळय आमकां दुख एकाच गोष्टीचे आसा. जे टायमार हे लोक प्रियोचे गांवांत वचून हे पडटा बोमगांव, त्या बोमगांवाच्यान 1.5 वर्स जालें एज्युकेशन चालू आसा आनी हे लोकांक खंय तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान फटयले गेले वयता. तेजी सविस्तर हे लोक आपल्या परीन सारखे मांडलेले आसा. बाबा गव्हर्मेंट खंय चुकता. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागले, आमी जर रॉंग उलयता जाल्यार तुमी आमच्या समोर येवन आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवचें. आयज आयतारा जाल्ली भोमाची ग्रामसभा NH 748 जो भोमांतल्यान वयता तेजेर एक्सपान्शना वयल्यान बरीच तापली. लोकांनी पोटांतल्यान तिडक काडून हेका विरोध केलो. हाचेर मागीर जाप दितना सरपंचान एक थाराव घेतलो कितें आमचो हो जो एक्सपान्शन आसा तो आमचो विरोध आसा. भोमचे लोक थळावे हेका विरोध करता तशें एक लेटर सेंटराक एक PWDक बरोवपाचें. तशेंच सीएमाची भेट घेवपाची. सरपंच 7 पंच मेंबर आनी थळाव्या वांगडा हे लोक मेळटले आनी सीएमाचेर विचार करून तेंचो सजेशन घेतले. आमचो हेका विरोध आसा आनी तुमीच खंयचो तो मार्ग ठरयात हांगासर हायवे एक्सपांड करपाक कितें तो. आनी सीएम कितें सांगता, सीएम कितें उत्तर दितलो तें आयकले उपरांतूच ते फुडले कृती करतले. जेन्ना विशय सुरवात जालो ग्रामसभेक हो जेन्ना मुद्दो येयलो, सरपंचान सांगलें नागजर म्हणटा ते जो वाठार आसा त्या वाठारांतली खंयचीच घरां वचनात आनी ही एक नोटिफिकेशन काडला PWDन. पूण लोक हेका हे आयकपाक तयार नासले. ते म्हणटा PWD हांगा लागना, हे सगळे सेंटराच्यान वयता आनी सरकार गोंयचो सरकार म्हणटा तो हांकां फटयत येयल्लो आसा. आतां हांगासर एक विशय असो आसा, 3 अलायनमेंट हांकां दाखयले. आतां 3 अलायनमेंटाचो विशय म्हणटा तो खूब पयलींच्यान चलत येयल्लो आसा. एक म्हणटा तो एक्झिस्टींग जो रोड आसा आतां तुमी फाटल्यान पळयतात तोच व्हडलो करपाचो. दुसरो म्हणटा तो एक फ्लायओवर घालपाचो जाका लागून घराक डॅमेज जावची ना. आनी तिसरो म्हणटा तो बायपास, त्या वाटेन शेत आसा, शेतांतल्यान एक रस्तो काडपाचो. आतां खंयचो कितें तें आतां सीएमाक मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलें. तांकां हायवे एक्सपान्शन हायवे हांगासर जाय व्हडलो, पूण मार्ग कितें खंयचो बरो, घरां तितून घरां वयची ना आनी कोणाक त्रास जावचो ना असो तांकां हें जाय. ते सीएमाक मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलें. आनी एक मेन गजाल जाली ती हांगा बोरात तापले. हांगासर कन्फ्रंटेशन जालें. जे सरपंचाचे सपोर्टर आसले, पंचाचे सपोर्टर आसले, जेंच्यांनी म्हणूंक लागले हेज्या एक्सपान्शनाच्या फावरान प्रेस घेतलेली, तेज्या वयल्यान तेजे सपोर्टर आनी जे कोण थळावे विरोधाक आसले तेंच्या भितर बरेंच पेटले. एकामेकाच्या आंगार धांवन गेले. पुलिसांची मध्यस्थी जाली. तेन्नाच सरपंचान अनावन्स केलें कितें आमी एक लेटर बरयता हेका विरोध करपा खातीर आनी सीएमाक मेळटा म्हणून. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हिरण्य शेडारकर सयत रिपोर्टर समीप नार्वेकार. लोलये काणकोणा ग्रामसभेत प्रस्तावित फिल्म सिटी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. ग्रामसभेक 200 लोक हाजीर आशिल्ले. फिल्म सिटीच्या विशयावेल्यान ग्रामसभा बरीच तापली. फिल्म सिटी खातीर खासा ग्रामसभा आपोवपाचो निर्णय ह्या वेळार आयतारा जालो.
ना जे दिसा आमकां कितें अशें ऑफिशियल येतलें तेन्ना आमी स्पेशल ग्रामसभा करतली सगळीं लोकांक आपयतली त्यांची मत घेतली आनी तेन्नाच तेंची स्पेशल ग्रामसभा हय तुमची फिल्म सिटीजाची पॉलिटिकल प्रेशर बी आसा ना ना तशें कांयच ना पॉलिटिकल प्रेशर ना तशें कांयच ना लोलयेंपोळी ग्रामपंचायतीत आज ग्रामसभा जाली. ही ग्रामसभा जरी आम आशिल्ली तरी लोकांनी जो विशय चलता काणकोणा फिल्म सिटीचो ह्या विशयाचेर तांकां मागणी केली की ह्या विशयाचेर डिस्कशन जावचें. सरपंचान सांगलें आनी अन्य पंचांनी सांगलें की हो विशय एजेंडा भितर ना. तरी पूण ह्या विशयाचेर डिस्कशन जालें. दोन गट आशिल्ले जे कांय लोकांक जाय आशिल्ले फिल्म सिटी जाय आनी कांय लोकांक फिल्म सिटी नाका आशिल्ली. अखेर अशें ठरलें की सरपंचान सांगलें ह्या विशयाचेर स्पेशल ग्रामसभा जातली. गांवां कॅम्पेन जातलो ग्रामसभेचो आनी ह्या ग्रामसभेक ठरतलें फिल्म सिटीच्या संबंदान. साळोली धरणाचे उदक कॅनलांतल्यान केप्यां भोमरुमड्डी शेतकारांक दितात. हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा. मात अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या दुरुस्ती कामात रेवे बदला माती वापरप चल्ला. पळया हो स्पेशल रिपोर्ट. दक्षिण गोंयची तान भागोवपी साळावली धरण शेतकऱ्यां खातीर मोठो आदार आसा. हेच धरणाचे उदक कॅनलांतल्यान केप्यां भमरुमड्डी वाठारात शेतकऱ्यांक दितात. हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा. मात अजापाची गजाल म्हणल्यार हे दुरुस्ती कामात रेवे बदला मातयेचो वापर सुरू आसा. माती आनी सिमीट वापरून हे अशे तरेचे काम चल्ला. हांव आसा भोमरुमड्डी केपें हांगा आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता हो जो मेन कॅनल जो आसा हो कॅनल साळावली डॅमांतल्यान हितूंतल्यान उदक व्हांवता आनी हेजें जें रिपेरींग काम जें आतां शेतां रोवपा आसा आनी हेजें रिपेरींग काम खंय तरी चालू आसा आनी तें रिपेरींग काम करपाक जाय आसलेलें सिमीट आनी रेंव मिक्स करून तेजें पॅचींग मारपाक जाय आसलें. पूण तुमी पळोवंक शकता हें जें पॅचींग मारलां तें माती आनी सिमीट मिक्स करून आनी तुमी ही येदी मोठी निश्काळजीपणा कॉन्ट्रॅक्टर जेणे बी कोणें कॉन्ट्रॅक्टाक काम घेतला आसा तेजी निश्काळजीपणा दिसून येता. आनी आमी बी फर्स्ट टायम पळयलां असले जी कामां आसात ती मातयेन केल्ली. आतां खंय तरी रेंव मारक जाल्या या सिमीट मारक जाल्या हें आमकां खबर ना, हें कॉन्ट्रॅक्टराकूच खबर आसतलें. आनी असल्या कामाचेर असले सामकी घाणेरड्या कामाचेर खंय तरी WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेणें एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी सुभाष शिरोडकरान हें येवन स्वता येवन पळोवपाची गरज आसा हें काम की असले हेजे कॉन्ट्रॅक्ट घेता या असली कामां जी घेता रिपेरिंगाची हे कशें करतात ते. आनी हेजेर बीन जे प्रशासन हेजे रिलेटेड प्रशासन आसा तेणें बी अशी हे कामाचें एक्शन घेवपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. दीपदान, नौकानयन आणि हेर कार्यावळींसयत दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानाची त्रिपुरारी पुनव व्हडा उमेदीन मनयली. दिसभर देवळांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. राती वाजयत गाजयत देवीची पालखी गांवकार वाड्या वयले न्हंये कडेन व्हेली. थंय पुजा जाले उपरांत भाविकांनी पेट्ट्यो पोंट्यो न्हंयेत सोडल्यो. उपरांत राती नौकानयन सर्त रंगली. आकर्षक सोबीत बोटी पळोवपाक न्हंये कुशीक भाविकांनी गर्दी केल्ली. मंडळाच्या वतीन हांगा वेगवेगळे उत्सव मनयले जाता आनी एक उत्सव म्हणजे बऱ्यापैकी त्रिपुरारी पौर्णिमा वर्सान वर्स बऱ्यापैकी मनयलो जाता. ह्या उत्सवाचें वैशिश्ट्य अशें दिसभर हांगा विविध तरेचे विधी केल्या उपरांत सांजे नौकानयन स्पर्धा आयोजीत करता. हे नौकानयन स्पर्धेचें वैशिश्ट्य अशें की वाळवंटी नदीचेर येवन आमची देवीन उदीक पिवन तान भागयल्ली तेच वाळवंटीचे नदीर वचून थंय देवीचो अभिषेक केलो जाता. अभिषेक केल्या उपरांत थंयसर देवी नौकानयन स्पर्धेचो सगळे भावीक आनंद लुटता आनी असोच वर्सान वर्स ते आमकां भरपूर प्रतिसाद दिवन अशेंच तेंचे सहकार्य मेळटा. त्रिपुरारी पुनवे निमतान विठ्ठलापूर सांखळे जाल्ल्या राज्य पावंड्या नौकानयन सर्तीत लोकांनी व्हडा संख्येन रावन सर्तकांची उर्बा वाडयली. पर्यटन, कला आणि संस्कृती तशेंच माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या जोडपालवान मनयल्ल्या ह्या उत्सवाक थळाव्या आमदारांनी तशेंच मुख्यमंत्र्यान हाजेरी लायली. वाळवंटी न्हंयची उदरगत जावप भोव गरजेची. तशेंच वाळवंटी न्हंयचें उदक नितळ दवरपाचो सल्लो ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिलो. आम्ही ह्या नौकानयन स्पर्धेच्या निमित्तान सगळेजाण दर वर्सा
आपल्यो वेगवेगळ्यो नौका न्हयन आपली कला दाखोवपा खातीर हांगासर येता आनी निश्चितरित्या एकापेक्षा एक बरे कलाकार आनी ह्या निमित्तान पेडण्या पासून ते सांखळे पर्यंत हांव पळयताना आतां जवळपास 25 बोटी पार्टिसिपेट जाल्या. तशें गोंयांत शीप बिल्डींग हो वेवसाय खूब पयलीं पासून चलता आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता धाकटी शीप बांदप आनी ताज्या उपरांत मागीर आपूण शीप बिल्डर जावप ही कला जी आसा ही जोपासतात. त्या खातीर सगळ्या कलाकारांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. वाळवंटीचो डेव्हलपमेंट ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जावपाक जाय. निश्चितरित्या वाळवंटीचो डेव्हलपमेंटूय जावपाक जाय आनी वाळवंटीचें उदक शुद्ध दवरपाचें कामूय बी आमचेंच आसा, सांखळेकारांचें आनी पर्याकारांचें आसा. तें वाळवंटीचें उदक हे शुद्ध दवरपा खातीरूय बी आमी सगळ्यांनी वावुरचें. वाळवंटीक कोयर उडोवचो न्ही, कचरो उडोवचो न्ही, कपडे धुवचे न्ही, घाण करचे न्ही, हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. कारण वाळवंटीचें उदक वयर आमी पिता, वयर तें लिफ्ट करता आनी ताजोच पुराय म्हणजे उत्तर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी ते आमी लिफ्ट करून तें उदक पिवपा खातीर वापरता. उदक हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी निश्चितरित्या त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तान ह्या उदकाचेंच म्हत्व लक्षांत घेवन तें उदक आमी आडयता. त्योच बोटी आमी उदकांत सोडटा. कोणाक फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज मेळटलें, बट तें म्हत्वाचें ना, बट नैसर्गाचें जतन करपाचो हो उत्सव आसा. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराचो भाव साईश बोरकार आपल्याचेर अत्याचार करता, तो म्हजो पाठलाग करता, तशेंच आपणाक सेगीत त्रास दीत आसता अशी एफआयआर एके बायलेन आक्षेप पुलीस स्टेशनात नोंद केल्ली. ह्या प्रकरणा वयल्यान विरेश बोरकार हे प्रकरणूच चिड्डुपाक सोदता असो आरोप शेनवारच्यान जाता. आपणें ह्या प्रकरणात पुलिसांचेर खंयच चेपण हाडूंक ना, गुन्यांव करप्यांचेर कारवाय जावपाकूच जाय. लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव कायद्याक पयलीं मानता, उपरांत सगळें अशें स्पश्टीकरण विरेशान दिलां. कालच्यान एक न्यूज आउट जाल्ली आसा म्हाज्या भावा बद्दल आनी एक इन्सिडेंट जाला तेज्या बद्दल. पूण हांव आयज क्लियरिफिकेशन दिवपाक सोदता जावं सांगपाक सोदता तें म्हणजे जो इन्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तो क्लियर कट एक पर्सनल इन्सिडेंट आसा आनी जी आमची आनी मेसेजी व्हायरल जाता. तुमी पळयता जाल्यार खुबश्यो मेसेजी व्हायरल जाता आनी तितून आमचे जे ऑफिस स्टाफ इनवॉल्व आसा म्हणून घातलेले आसा. हांव तुमकां परत सांगपाक सोदता आमचे ऑफिस स्टाफ कोणूच इनवॉल्व ना आनी आमचे जे आरजीपीचे ऑफिस बेरर जावं मेंबर्स आसा ते हितून कोणूच इनवॉल्व ना. आनी जी आमी ह्यो मेसेजीज आउट जाल्ल्यो आसा जावं व्हिडियोज आउट जाल्ले आसा तितून अशेंय सांगलेलें आसा की हांव हॉस्पिटलायज जाल्लो म्हणून. अशें कांयच जाल्लें ना. सो खुबश्यो आतां मेसेजीज जावं व्हिडियोज चालूच आसा. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी पळयता की जी कंप्लेनंट आसा कंप्लेंट केल्या आनी जो म्हाजो जो भाव आसा ती दोनी फ्रेंड्स आसली. फ्रेंड्सा भितर मिसअंडरस्टँडींग जावं कितें जालें आनी कितेंय घडणुक्यो जाल्ल्यो आसा त्यो घडणुक्यो हांवें केन्नाच सपोर्ट केल्ल्यो ना. जावं कंप्लेनंटान जेन्ना अप्रोच म्हाका पासून केलो, म्हाका पासून सांगलें तेन्ना हांवें केन्नाच तांकां हाडूंक ना की तुमी कंप्लेंट करूं नाका म्हणून. जावं पुलीस स्टेशनार जावं पुलिसांक पासून हांवें केन्नाच प्रेशरायज करूं ना की तुमी एफआयआर करूं नाका बीन म्हणून. सो एज अ लॉ एबेडिंग सिटीजन जावं एज अ MLA ऑफ सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचो आरजीपीचो MLA म्हणून हांव आयज गोंयाक रिप्रेझेंट करता, गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता. हांवें केन्नाच तांकां प्रमोट केल्लो ना जावं सपोर्ट केल्लो ना, जावं हेच्या फुडेंय केन्नाय करची ना. कितेंय जें आसा आतां फुडें जें घातलेलें आसा आयज ऑलरेडी ती एफआयआर जाल्ली आसा जावं कोर्टान गेल्ली आसा. सो ती कोर्टान कितें आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो जावं तेजो कितें सत्य आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो. पण हेज्याय मुखार हांव सांगूंक सोदता की हेज्याय मुखार समज अशें कितें घडलें जावं हांव केन्नाच म्हाजो भाव आसूं जावं आमचे पार्टी बेरर्स आसूं, आरजीपीचे पार्टी बेरर्स आसूं, आरजी मेंबर आसूं, तांकां कोणाकूच सपोर्ट करपाचो ना. आनी कोणाकूय अशें दिसता जावं कितें अशें घडलां कशें दिसता ना तुमी आमकां सांगपाचें, आमी तेजेर कितें आसा तें एक्शन घेतलें आनी तें फुडें काडटलें. आमी केन्नाच हेज्या पयलींय आमी आमचे जे आरजीपी मेंबर्स आसा जावं कोणी अशें बिहेव करताले कितें आसा नाल्यार तांकां आमी काडून उडयल्लें आसा. सो आमी लोकां वांगडा रावतले. कोणीय आसा आमी जो ओथ हांवें घेतलेलो आसा बिंग अ MLA म्हणून ओथ घेतलेलो आसा तो ओथ हांव निभोवपाक आसा. हांव जो लॉ एबेडिंग ओथ आसा जावं लॉ प्रोटेक्ट करपाक आसा, लॉ घडोवपाक आसा, तो ओथ घेवन हांव फुडें वयतलो आनी लोकां वांगडा रावतलो. जर आमचो कोणी गिल्टी आसा तर गिल्टी प्रूव जालो नाल्यार तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. आनी तेंच हांवें केन्नाच असो सपोर्ट करूं ना, हांवें तांकां फुडें काडूंक ना. जावं जो पुलीस आसा जो खंयच्याच हेंचेर आमी दबाव हाडूंक ना, खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर दबाव हाडूंक ना.
लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गुणचे प्रश्न मांडतात, फक्त राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जीर्ण